कोलवाळ्याचे पूर्ण ॲक्शन घेतला. कोलवाळ्याचे पुलिसेन FIR जाली, बँकेच्या अकाउंटाचेर इश्यू जालो, सनद नाशिल्ली, कन्वर्जन नाशिल्ल्या खातीर अंडर सेक्शन 33 ऑफ द लँड रेव्हेन्यू कोड ताजे डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान तांकां हें केलें. एडमिनिस्ट्रेटर कडल्यान इलिगलिटी म्हणून तांकां ऑलरेडी शोकॉज गेले. डेमोलिशनाक ऑलरेडी नोटीस गेल्ली आसा टू द 7 स्ट्रक्चर्स वीच वेर देर. रोड एक्सेस ताणें जो घेतला तो रोड एक्सेस जो हाका फिलिंग नाशिल्लें थंय तांकां TCP बरयल्लें आसा. सो वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड विदीन द scope of law, we have ensured that it is taken. We have also taken action on the committee. We have given them under justice. We have asked them to reply to if why action should not be taken on them for these things what they have done. Tamcho reply म्हाका दिसता I'll update and give you further details. But if things are not justified for the illegalities carried out what they have, they कित्याक सगळें केलां तितलें इलिगल आसलें. प्रॉब्लेम कितें जाला is we have had administrative issues. Administratively we are answerable, but it is under the Director of Civil Administration, Collector. Governor is actually the person in power म्हणतात. पण आम्ही what we are trying to do now is have due diligence done. म्हणजे all plot approvals, all individual plot approvals or schemes which Pamudats wanting to. तांकां आर्टिकल तो 30 आणि 31 जो आसा ते पाळना म्हणून असले गजाली जाताल्यो.